सो गायज आता आम्ही रेडी झाल्या सायबिणीक वचपाक न्हू आम्ही कशें आसा हाय गुड पेटय मुगो पेटय बेगीन पेटय धारा पेटय बेगीन सर्कस पपाय चोर पपाय अरे कितले खाताय कितें केला चॅलेंज हय हितून बरो मसालो बीन घालून दवरपाचो सो गायज ही पळय हांव पियाता आतां चाय खुटी चाय खंय रावन चाय पियाता ती पळयात आवय शेतान सारकी मज्जा येता अशी चाव पिवपाक आनी म्हाजें तोंड पळयात केदें मोठें फुगला तें पळय मोठें जाला हांगा मोठे कार्टून कशें आतां हे कितले दीस लागतले भितर वचपाक कोणाक खबर वाज हे लड्डू लड्डू माका 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 नाका 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 माका दी थँक्यू माझा फेवरेट लड्डू यम्मी अरे कितले खाताय दोनों हाथीन एक एक खाताय तो लड्डू बाबा हाँ मैं भी मेरा फटाफट से खा लेती हूँ नहीं तो मेरा भी खाएगा ये दल दल पण धाकटूला बाबू झाला इ हि हि ए मनीषा आम्ही मागीर हेजे करया न्हू टायराचे त्या झाडाक बरो टायर पळोवया खंय गावता आल्या आसतले खंयचे स्क्रॅपान बी हय टायराचे करपाचे अवी भैया पळय हांव धाकटूला बाबू झाला ए वाढल्या पडल्या काय वाटले काम करत अरे दातोण्या बीन जमनीक आपटावंक जाय टांडा करून तू तो दातळ दातोळ्या जमनीर बरे आपडल्या न्हू टांडा करतले बरे मागीर तुम्ही पयला आसतले न्हू म्हाज्या व्लॉगान की हांवें तें रेडिएटर कवर घेतला सो त्या रेडिएटर कवराक हांव म्हाज्या अप्रिलिया भशेन कितें करूंक सोदता हांवें अप्रिलियाक थंय स्कल केल्लो आनी हांगासर नो आयडिया कांय ना म्हाजे कडेन सद्या आयडिया चिंत्ता हांव कितें करूंक तें सो आयज हांव हेजी कामां कंटिन्यू करतलो फूल काबार करतलो हेजी कामां करून आनी हें पळय हे जे हांवें डिस्क ब्रेक सगळे अपग्रेड करपाक सामान हाडल्या व्हडली 270 mm डिस्क रोटर मागीर RCB कॅलिपर्स सगळें हाडलां सो हे बीन इन्स्टॉल जातलें मागीर हॅलो गायज वेलकम बॅक टू माय व्लॉग कशे आसात तुम्ही आय होप तुम्ही सगळी बरी आसात सो गायज आता आम्ही रेडी जाल्या सायबिणीक वचपाक न्हू आमी आमकां इन्विटेशन येयला सायबिणीक सो आमी आतां मातशें सायबिणीक वयता हय फूल पावर आमी मात युट्यूबाचेर खूब फॅमिली जोडलेली आसा बरी बरी आनी पयलीं आमी अशी भायर बी सराना आसली चड आमकां आतां खूब बऱ्या बऱ्या लोकां कडल्यान म्हणजे इन्विटेशनां येता आनी आमकां फॅमिली सारकी ती मान दिता सो आमकां खूब बरें दिसता न्हू रे आवी तूं कोणाक पळयताय घोटेर सुकण्यांचे घोटेर तूं लावतलो भितर घोटेरान तूं बांदून दी एक व्हडलो तूं कोण गो बांदल्यान थंय बुताडच्यो बुताट घेव तल्लेच दिसता ते सो गायज आतां हांव मातशें न्हू सायबिणीक वयपाक भायर सरतलो मेन म्हणटा तें म्हाका मातशें काम आसलें त्या खातीर मातसो म्हाका लेट जालो म्हणून हांव हें करूंक ना आनी येस सायबिणीक हांवें 2-3 जाणांक विचारलें सायबिणीक वयता आसतना कितें व्हरतात काय म्हणून कितें चूक जाली देवा कडेन न्हू तें कितें नाकाल्लें कितें केलें बाय चान्स चुकोन देवा कडेन मागना अशें आनी एकाचे 4 बेश्टे देवा कडेन फकाणां करूंक जायना केन्ना नो मॅटर वॉट सो एक अलग एक्सपिरियन्स ल्हान आसतना आमी वयताले कित्याक वयताले जेन्ना
सायबिणीक गेले जाल्यार मागीर लास्टाक आमकां चोणे मेळटाले न्हू ते चोण्या खातीर वयताले ल्हान आसले न्हू आमी ते चोण्यात मेळप म्हणजे खूब व्हडलें आसलें कितें व्हडलें खजानो गावलेल्या भशेन ल्हान आसतना आमकां तें मेळनासलें न्हू सो ह्या फावटी आतां वयतलो अलग एक्सपिरियन्स आसतलो आनी पळोवया कशी कितें आहा तें आमी न्हू युट्यूबाचेर खूब फॅमिली जोडलेली आसा युट्यूबाचेर खूब क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम खूब 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 जोडलेले आसा आनी आय एम ब्लेस्ड यू नो की लायफान म्हाका इतले बरे लोक मोग करता म्हणून आनी कालची व्हिडिओ आमची पळोवन खूब म्हाका मॅसेजी येयल्या खूब कॉल येयल्या खूब कॉमेंट्स येयल्या बाबा गेट वेल सून तुमी अशें मॅडिसीन घ्या तशें मॅडिसीन घ्या आनी आमचे एक फॅमिली मेंबर आसा मालिफा म्हणून ते युकेसून बाबडे म्हाका सद्दी कॉल मॅसेजी करता तूं मॅडिसीन घेतली अशी घे तशी घे आनी थँक्यू सो मच यू नो असले लोक न्हू व्हेरी रेर संवसारान तुमकां गावपाक आनी त्या टायमार तुमी त्या फॅमिलीक न्हू बरें करिनात न्हू जाल्यार न्हू इट इज कितें म्हणटा एक जोडपाक न्हू मनीस खूब टायम लागता आनी तोडपाक एक सेकंड लागना एक सेकंड खूब व्हडली गजाल तोडपाक सारको टायम लागना सो मेक शुअर जितले लोक तुमी जोडल्या लायफान न्हू तेंची सदींच रिस्पेक्ट करपाक शिका फॉर एवर हेंच इम्पॉर्टंट लायफाचें आनी न्हू आमी एक दोन दिसांक खंय तरी हॉलिडे वयपाची चिंतलेले म्हणजे भायर खंय तरी पूण मीन वायल म्हाका येयलो एक कॉलेब्रेशन आमी चिंतलेले आमी रायबंदरा आमची एक फॅमिली आसा न्हू तितून तांकां आमी सॅटर्डे आमगेर रावंक आपयतली म्हणून पूण जालें कितें म्हाका येयलें कॉलेब्रेशन आनी कॉलेब्रेशन एकदां सोडीत जाल्यार कितें जाता तो कॉलेब्रेशनाक घेयना मरे तो व्हडलो सेलिब्रिटी जालो काय कितें तशें जाता आनी कॉलेब्रेशनाचेर कितें बारीक सारीक 2 रुपया कितें जोडले जाल्यार आमकांच फायद्याक न्हू फाल्यां हांव कोणाची तरी हेल्प करूंक पावतलो जावं म्हाजी खुदची हेल्प करूंक पावतलो सो तें कॉलेब्रेशन येयल्लेलें आसा सो रिगार्डींग दॅट आतां हांव स्क्रिप्ट म्हाका आनी अंकिताक बसून बरोवची पडटली स्क्रिप्ट जाल्यार काय शूट करचो पडटलो सो आतां शूट करपाक आमी लोकेशन चिंतूंक ना आनी मीन वायल हांवें थोडे दीस पयलीं म्हाजी 2 दीस जाले ओला इकली सोल्ड केली हांवें फॉर गूड रिजन 35,000 किलोमिटर्स चलयलेली गाडी हांवें आनी वर्ल्ड रेकॉर्ड पासून मारलो ओला इलेक्ट्रिकाचेर इंडिया टू चायना बॉर्डर मारली हांवें सो इट वॉज अ गूड एक्सपिरियन्स म्हाका जाल्यार ओलान केन्ना धोका दिवंक ना पण म्हाज्या सगळ्या फ्रेंडांक जाल्यार सारको धोका दिल्लो आसा ओलान सो तुमी कोणी घेवंक सोदता ओला जाल्यार हांव आयच्या डेटीक तुमकां रेकमेंड करिना एक इलेक्ट्रीक गाडी घरान जाय सो आतां हांव चिंतता कितें करपाचें पळय तें शुअर ना म्हाका खूब कामां आहा म्हाका देवान दिल्लेली खूब कामां आसा ती पयलीं म्हाका लोकांची कामां कंप्लीट करूंक जाय तेन्नाच हांव फुडें कितें ना कितें म्हाज्या जिवाक करूंक सोदतलो आनी तुमचो तर सपोर्ट आनी आशिर्वाद आसा जाल्यार युट्यूबार म्हाका देवान बरो वयर काडल्या पुरो म्हणून मागा ही लॅम्बो भवानी सद्या सर्विसिंगेक येयल्लेली आसा हांगासर फूल पावर सारको पळयात कहें कितें तें चलया आतां कितें खाताय रे हा तू हांगा येता तेन्ना तुजें चालूच मरे गिरण काय आसता म्हणजे खायला रावंक जाय काल लाडू आणि कितें कितें बहुत है ना क्या ये ना इतना सुबह कभी 1 घंटा है हमारे भी घर पे निकलता है पूरा कति से पोल बना कति से वहाँ कति से कति आओ तुमको लिए इतना अब भी निकाला सोया पूरा बदन अवय फुल पावर सारको पपाय चोर पपाय पपाई चोरा झाड पिकी कॅमेराय पळयता हय आनीक ना रे आनीक कितें सोदता दाखय वास येता वास येता वाह तो पळय वास नाही खुशबू पळय तशें एकदम थोडं खाने के तैयार है पळय तशें करू पळय पोंग नासलो जाल्यार तो यात नासलो पट्टो नासलो नहीं मैं देखा था निकालने की मैं उसको ले जा खा नहीं बाद में सब लोग मिलके खाएंगे हाँ हैं? बाद शाम को आएंगे शाम को सांजचो येतलो तेन्ना खावया सगळीं जाणां मेळून दोवर हा तेजी मेहनत बाबड्याची ती आकाशाची ना गो कितें करताय रे सर्कस आवय कितली ताकद रे अवी कडेन वा वा म्हण गो आवय वाह बोलो सब लोग ओके बैठा किती आहे इनी पोय पोय बेगीन पोय कितें ज्यूस आ रहा है हय अरे कोयतो जागलो नो कट कर रे थंय कोयतो घे आनी कोयतो हा रे ये देखो ये नया कैमरा है मतलब फाटक है वो जैसे रहता है ना
ट्रेन के सामने ट्रेन के रास्ते पे फाटक हय फाटक कू आता कितें भैया वो मगा ना ते रे बरे आते ना बरें ना तें पळय ना जाल्यार कितें गेले तुझे कितें कितें गेले सांग कितें केलां चॅलेंज हय बरें ना तें बरे आते पळय बरें ना चल बरें ना न्हू तें सांगलें न्हू ए बऱ्या कितें तू खा ना गाव खाता पाणी कट करून दे. बरं आ रे ए ते माय म्हणले हा पळय रे टेस्ट कर दी वा दे. उदीक गेला आसतलें कशे वयतले उदी बऱ्या बरें आ हांव रसीला दाखय उडे साडे उडे ना माय कट तुटल उडे वा काय ते माय उड उड ए राव राव माझ्या तकलेर उडवशील अरे बाबा माझं किती उड रे किती उड रे आता कट कर आता आता तू कम ना की मारू इथून जातलो कटतो आवाज सुनो कडा 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 ओढून आलो बेगीन काढतो पकळ असता तो भितरल्यान ओढून आलो कल सुपर साथ ने उसे धार भी किया था ओढ बा आता एक साइड का नाही टर्न तेच तेच अरे वो झाड़ दे तुझ्या वर उखड़ के एक नीचे ऐसा लगा तो बर्फी बाटे अंदर डेर का बोलो को देता मैं वाट करू झाले कट कसले आहार आहे हे? दे आई जान के बितलान पोल के रे दे देखो आंटी जी इतलं वजन आलं खूप वजन असतं ते काय ते घ्या आणि जिम मार बॉडी येतली कौन आया ना कोण आ रे ना जादू पैताले वाघ नो लेपड कौन है तू किती तरी आहा भितर पैताले लेपड नो जादू होगा उधर भी आगे भी हो रहा है म्हाका दिसता डॉग कौन येता पैताले रान दुकर मम्मी दाखव रे हाँ छोटका वाला वो मांग रही थी तेरा दे हमका जब कपड़ा पैताले लेपड मारता है ना बसोंग हा फातर तुझे कुत्रे गो ते कोण गो तरी दिसाना अरे कौन है ये कुत्ता ए नाका मारूंग किरे रे खाताय सारको खा मरे रितीन आम्ही गावठी आम्ही रीत बिन पळय ना खात असताना आम्ही चल या मनीषा आम्ही येतली गो पपाय तशी दवर मागीर कट करून खाऊया चल टाटा टाटा पिक्चले आनीक कितें पळयता ना त्याला टाइम लागतो चल या ही जोड्डी दिसता ही हेजे बरं लागा आहा हा ते पिकला ती पिकल्या गाडी सकल पडत त्याला फुटतले ते ए रॉकी बाय चल हाय असं हॅलो मासो लेट झालो सॉरी कशें आसा हाय गुड
सो गायज हें जें आसा खबर आसा हें ल्हान आसतना आमी पळय हिंदू आनी आमी क्रिस्तांवांगेर आमच्या वाड्या वयल्यान सोदीत वयताले. कित्याक वयताले सांग? चोण्या मेळटा म्हणून. आमकां कांय खबर नासलें न्हू. आनी ल्हान आसतना आमी चोण्याक हांग वाड्या वयल्या लोकां वांगडा वचप आनी आयज पळय आफ्टर 15 इयर्स हांव पयल्या फावटी एक्सपिरियन्स करता सायबीण. अमेझींग सारकें पळय. आनी चोणे पळोवन म्हाका ल्हान आसतनाची उडास येयलो भुरग्यापणाची न्हू. हय तुमी वयताली वाड्या वयल्या? वयताली. बेश्टेत कितेंय सांगना. सो गाईज आमी पळय येयल्लेले आसा आतां हालतो ना सायबिणीक. 15 वर्सां पयलीं ल्हान आसतना न्हू आमकां ते घरान जेवण आसनासलें न्हू. आमी मागीर क्रिस्तांवां वांगडा वयताले सायबिणीक. मागीर ते चोणे मेळटा न्हू ते गावप म्हणजे आमकां भांगर गावलेल्या भशेन. आयज 15 वर्सां उपरांत न्हू तेच पळय चोणे पळय हांगासर आसा. आनी ते पळोवन सारकें म्हाका एक पयलींचो ल्हान आसतनाचे उडास येयले की हांवें कितें केल्लें कितें करी. आमी वाड्या वयले हिंदू भुरगे आमी सगळे मेळोन क्रिस्तांवांगेर वयताले मागीर ती रोजार बीन करी. सो दॅट वॉज अलग सारकें एक्सपिरियन्स. आनी हे पळय आयज आमी येयल्लेले आसा आमच्या फ्रेंडागेर आनी तेजो हजबंड खंय बरो फोटोग्राफर व्हिडियोग्राफर. आनी तुमकां बीन जाय जाल्यार म्हाका इंस्टाग्रामाचेर मॅसेज करा. तुमकां तेजो कॉन्टॅक्ट नंबर काडून दिता. बायलेचो न्हू हा फोटोग्राफराचो. आनी तूं कशें लागता वांगडा एक्सपिरियन्स कितें? खूब बरें आसा. कितें बरें आहा? चोण्या बरें आहा? फॅमिली बरी आहा न्हू. हय. फॅन बंद केल्लो बरो आहा. वाती बेटो रा रे वाती बेटे रे रा रे वाटी पेटयता? पेटय मुगो पेटय बेगीन. बेटे धारा पेटय बेगीन. ए आज 15 वर्साचो जालें काय व्हिडिओ पळयतलो मरे आमच्यो. रोडटा मामी रोडटा जॅम येताय का? सॉरी पळय रे हेवटेन पळय रे हिरो. अरे तुझ्या दाडा भशेन म्हाकाय दाडी आहा भिवो नाका म्हाका. मातशी आवाज तेका. बाय बाय टाटा थँक्यू हे सारकें अरे मा बाय बाय टाटा गेली काय हे बरें दिसता पळोवपाक. अरे मा गेली म्हाका एक सांग तूं व्लॉगिंगेन म्हाका मरे कसलो कॅमेरा सजेस्ट करता व्लॉगिंग करपाक म्हाका असो? मोबायल न्हू कॅमेरा सोनीत न्हू बेस्ट न्हू. कित्याक तुका हेतून नॉलेज चड न्हू म्हणून सोनी इज गुड मरे. अरे कितली स्टार्टिंग बेजीक रेट कितली तेजी स्टार्टिंग? 80,000 मिनिमम म्हणजे लाख भर धर तू. 1.50 1.50 लाख धर तू इन्व्हेस्टमेंट. युट्यूबाचेर व्हिडिओ बरो करतलो जाल्यार हांव सारकें न्हू. पळय आतां युट्यूबाचेर इन्व्हेस्टमेंट पळय व्हिडिओग्राफी करतले बरें जाल्यार पळय कहो जाय पडटा पळय तो कॅमेरा. थिंक अबाउट इट. आनी आतां पळय तेंच्यांनी काय बरें वाती बिती पेटयल्या पळय. काय बरें गेले बाबा घर रे सोयाचा बाय. आतां पळय आमी लोक न्हू सगळे सायबिणीक वयता. क्रिस्तांव लोकांक खबर आहा आमच्या क्रिस्तांव भावांक भयणांक खबर आसा पूण आमच्या हिंदूंक न्हू थोड्याक खबर ना. म्हाका एक सांग आतां आमी सायबिणीक घरान येता न्हू 24 आवर्स ती घरान आसता ओके. मागीर ते सगल्यांगेर घरा कडल्यान मागीर लास्टाक सगळीं घरा जाले काय मागीर कोणागेर एकल्याच्या घरान उरता काय परत चर्चीन वयता कशें कितें? चर्चीन वयता सगळ्यांकी जाली सगळी लायक वाड्या वयली कितली घरां आसली कंप्लीट जाली मागीर ती लास्ट घरान वयता पळय तेंच्यानी इगो चर्चीन पावोवपाची. चर्चीन पावोवपाची मागीर ती डायरेक्ट फुडल्या वर्सा. हय मागीर फुडल्या वर्सा इन केस आतां इवन अशें आसता कित्याक आतां आमच्या वाड्यार 16 हावजीस आसा. थोडे फावटी आतां ही सायड मागीर दुसऱ्या वाड्याक वयता. वयता तशी हय दुसऱ्या वाड्याकूय दिता लायक मागीर जाले कंप्लीट जाले काय मागीर ती परत चर्चीनूच वचोंक जाय. मागीर नेक्स्ट इयर मागीर पत्ती भायर काडटा लायक 8 सप्टेंबर फेस्ट जाल्यार 9th मागीर भायर काडटा. सो ही आहा स्टोरी पळय रिगार्डींग दीस पळय. सो देवा कडेन मागता बाबा जे कोणी घरा कडेन न्हू शीक बीन आसा खबर आसा तांकां सायबीण पळोवंक मेळना न्हू जाल्यार आमच्या व्हिडिओच्या माध्यमान तुमी पळयात सायबीण आनी तुमकां देवान बरें करूं न्हू. कोणूय शीक बीन आहा घरा कडेन न्हू जाल्यार तांकां बरें करून म्हणून मागता पळय. ही आमची फॅमिली हे फॅमिलीगेर येयल्लेले आनी म्हाका न्हू मातसो लेट जाता. म्हाका न्हू मातसो लेट जाता. सो आतां हांव भायर सरता बिचोले वयपाक.
आहे मरे गोड दिलाय तिने. सोन्यानी केक थँक्यू सो मच. तुकाने अंकिता. सो स्वीट ऑफ यू. आणि आमचे व्हिडिओ कोण पळयता खबर आसा जावं बडे शीक आसात न्हू देवान बरें केल्या पुरो तेंचे इतलेंच मागता बस. सो गायज आतां आमी न्हू भायर सरता बिचोले वयपाक. फ्रेंडान फोन मारला म्हाका गाडयेचें सामान मॉडिफिकेशन चालू करता न्हू तो येना जाल्यार बोवा मारतलो मागीर 20 मिनटान पाव म्हणून सांगला म्हाका भायर सर. चलो टाटा. बाय बाय थँक्यू. हे पळय हें हाडला फ्रेडेलान टेडीबॅरान आमच्या जाडू टोना. आनी हें पळय हें सगळें तोंडाक काडपाक चालू आहा आतां सद्या. ट्राय करता. हें आतां घरगुती हांगा ट्राय करतात. हें आतां 2-3 वरां हें ट्राय करतले. हेतून कितें करपाचें हेतून बरो मसालो बीन घालून दवरपाचो. हेतून मसालो घालपाचो. हेतून काजाळ मिक्स करपाचें आनी हेतून आनीक कितें घालून दवरपाचें. फूल पावर सारकें दिसतूत. सो गायज आमी घरा कडेन लेट पावली आनी बाबडे तें म्हाका खूब रावलेलें आपणागेर यो रे जेवपाक म्हणून. म्हाका खूब लेट जालो. आय एम रियली सॉरी. पूण हे पळय हे चोणे म्हाका न्हू तेणी पॅक करून दिल्लेले आनी अंकितान तेजेर कितें केलां पळय तेजेर इल्लो मसालो आनी मीठ मारला. सो म्हाका तशें आवडटा न्हू. आनी हे चणे सायबीण मायचे चणे आमचे चे देवा कडले. सो हे पळय हे आतां घेवन हांव बसतलो खावपाक. खूब भूक लागल्या म्हाका. आयज रांदूंक बीन ना न्हू कांय. येयला तशें लेट येयली आमकां आतां 11:30 जाल्या येवपाक घरा. सो आतां हें खाता आनी केकी दिल्या तेणी म्हाका. केकी काबार घेवल्यो हांवें. केकी हांवें एकल्यान काबार घेवल्यो. आतां हें पळय. ओके आयचो दीस सारको फूल पावर गेल्लो आसा आनी आयज आमी गेल्ले सायबिणीक. हांवें चिंतलेलें आयज तेंगेर बरो टायम स्पेंड करतलो म्हणून तेज्या वांगडा. पूण जालें कितें म्हाज्या फ्रेंडान म्हाका कॉल मारलो बेगीन यो म्हणून मुळगांव बेगीन यो बिचोले. त्या वाटेन म्हाका काम आसलें न्हू गाडयेचें म्हाजें मॉडिफिकेशनाचें काम चालू आहा न्हू. सो मागीर हांव थंय गेलो. 11:30 जाली. घरा येवन पळयता किचनान कांय ना. मागीर लायफ सेवियर टाणा खावंक बसला. आतां केकी आसल्यो भितर तेणी बाबड्यान म्हाका केकी दिल्ल्यो खाल्ल्यो हांवें. केकी काबार. अंकिता गेला न्हावपाक. आतां भायर येवन सोदतले केक खावपाक. कांय ना केक बीत फूल पावर. हांव तुका डेंजर न्हू गिळाक. आतां फूल पावर खाता मागीर मेळटा. आ केक गावल्या गो तुका. हय खंय गो फ्रिजान हा. कित्याक फ्रिजीन ना मेळटली तुका. हांव न्हिदलें काय मागीर वच. तेच्या पयलीं वचो नाका फ्रिजीन. हां सो गायज आयचो दीस जो आहलो खबर आहा लवली आसलो. आनी म्हाका न्हू खूब तेंच्या वांगडा टायम स्पेंड करपाक जाय आसलें पूण कितें जालें टायम स्पेंड करपाक मेळोंक ना. आनी येस लायफान न्हू खूब ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा. आतां तुमकां खरें सांगू म्हाका न्हू एक पुजा आसली पोरवरी. म्हाका एक फ्रेंडली आयजूच सायबिणीक कोणागेर आसलें पळय त्याच दिसा कोणाची पुजा आसली आनी ते बाबडी म्हाका फॅमिली रावलेली. पूण म्हाजें न्हू पुजेक हांव 1000 फावटी गेला. सॉरी आं चूक जाली जाल्यार माफ कर म्हाका. पूण म्हाजें मन आसलें म्हाका सायबिणी कडेन वयपाक. म्हाका सायबीण मायचो आशिर्वाद जाय आसलो म्हणून हांव थंय गेलो. आनी खंय तरी म्हाका एक बरें फिलींग दिसली. बरें फील जालें सारकें. आय एम ब्लेस्ड. म्हाका सायबिणीक बीन वचपाक ल्हान आसतना खूब आवडटालें. आमकां खबर आहा न्हू त्या टायमार आमचे कडेन कांय घडनासलें. सो चणे म्हणजे एक व्हडलें हें कशें. आयज तेच चणे उडास तर जे ल्हान आसतना आनी आयज तेच चणे घरान कांय ना रांदूंक तेच खावना आपण आतां. म्हणजे तूं चीत सायबीण मायन दाखोवन दिलें की नो मॅटर वॉट चिकन जावं पुलाव जावं रायस जावं वॉट एवर इट इज पोट भरपाक जें अन्न पोटान एट द मुमेंट तुका भूक लागल्या तेन्ना वयता पळय तें खरें अन्न तें खरें फूड तें खरें देवाचो आशिर्वाद सारकें. हय ब्लेस्ड. हांव सारको खूश जाला. आनी काल आमी नुस्तें हाडलेलें पयलां आसतलें तुमी तें फ्रिजीन आसा. आनी तें आतां करतलो 11:30 जाल्या कोण करतलो फाल्यां पळोवया आतां न्हू आं. हय आनी येस आमची व्हिडिओ कशी आसली ती कॉमेंट करून सांगा आमकां. व्हिडिओचेर नवे आसात जाल्यार लायक करा. चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरो नाकात. मेळटा तुमकां एक नवे व्हिडिओन. टील दॅन
बाय बाय, गुड नाईट, सी यू. टाटा.